येवकार हांव समीप नार्वेकार. सुरवेक पळोवया आजच्यो हेडलायन्स. वेंचणुकीची आनी उमेदवारी अर्ज भरपाची निमणी तारीख लागीं पावता पावता प्रचाराक आयला नेट. 28 जानेर उमेदवारी अर्ज भरपाची जाल्यार 31 जानेर अर्ज फाटीं घेवपाची निमणी तारीख. काँग्रेसीत फुडाऱ्यांचे बंड सुरू. पक्षाबरोबर निश्ठा आशिल्ल्या फुडाऱ्यांचो जाता विश्वासघात. बंडखोरांचो आरोप. गोंय आज मनयलो राष्ट्रीय मतदार दीस. ह्या फावटची वेंचणूक वोटर फ्रेंडली करपाच्या उद्देशान मनयलो हो दीस. आनी आतांच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. उमेदवारीची आनी वेंचणुकीची निमणी तारीख लागीं पाविल्ल्यान प्रचाराक बरोच नेट आयला. भाजपाचो पक्ष सोडलो जाल्यार बाकीच्या सगळ्या पक्षाचे उमेदवार जाहीर जाल्यात. 28 जानेर उमेदवारी अर्ज भरपाचे आनी 31 जानेर उमेदवारी फाटीं घेवपाची निमणी तारीख जाल्ल्यान आयज मंगळारा चडशे उमेदवारी अर्ज भरल्यात. मांद्रेचो भाजपाचो उमेदवार दयानंद सोपटेन देवी भगवतीचो आशीर्वाद घेवन प्रचाराक सुरवात केली. ह्या वेळार सोपटेक तेंको दिवपाक मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हजीर आशिल्लो. मांद्रेचे लोक फकत आमदार न्हय तर मंत्री म्हण सोपटेक निवडून हाडटले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगले. जसे तुम्ही साक्षी आसले 2017 2019 त्याच्यापेक्षा आनीक 4 पावलां फुडें वचून सगळ्यो गोष्टी व्यवस्थीत आणि तुमचे सारखे सगळे व्यवस्थित आहा. मांद्रेची जनता सुशिक्षीत आहा. मांद्रेचे जनतेक बरें वायट कळटा. मांद्रेची जनता दयानंद सोपटेक घराघरांतले वळखतात. जेणे करून जनतेचो विश्वास आसा दाखोवन दिता. येणाऱ्या 10 मार्च रिजल्टा दीस विजय हो मांद्रे मतदारसंघातून भारतीय जनता पक्षाचे उमेदवार दयानंद सोपटे आमदार जातात. सर एकच वेगळो प्रश्न विचारता की एका सायडीन पार्सेकर आसा आणि एका सायडीन दीपक कलंगूटकर आसा. दोघे भाजपाचे आसा आणि तुम्ही भाजपाचे आसा. कशें टॅकल करतले? फॉर्म भरून जावनी मरे. फॉर्म भरून स्क्रुटनी जावनी भायर सर इतकी गडबड कित्याक करता. हांवें सांगलां हे फावटी मांद्रे मतदारसंघातल्यान बाब दयानंद सोपटेक फक्त आमदार म्हणून तुम्ही मांद्रेकार मतदान करचे ना तर मंत्री म्हणून मतदान करतले. बहुसंख्येन तो निवडून येतलो. रित्या म्हाका दिसता मांद्रे मतदारसंघाच्या विकासा खातीर आणि फाटली 5 वर्सां बाब दयानंद सोपटे ज्या पद्दतीत काम करता त्याच्या मतदारसंघात आणि टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन म्हणून पुराय गोंयभर तेजें काम करीत आशिल्ल्या निश्चित फावटी फुडल्या 5 वर्सांक ह्या मतदारसंघातल्यान एक योग्य नेतृत्व फुडें येतलें. आणि म्हाका तर दिसता पेडणे मतदारसंघाक मंत्रीपदाची गरज आसा आणि बाब दयानंद सोपटे हांच्या रुपात निश्चित रित्या पेडणे मतदारसंघात ते मेळटले हाची म्हाका खात्री आसा. आणि त्या खातीर ह्या फावटी मांद्रे मतदारसंघातले लोक फक्त आमदार निवडून दिवचे ना तर पेडणे तालुक्यांतलो मंत्री निवडून दितले. पेडणेचो आपाचो उमेदवार पुंडलीक धारगळकरानूय भगवती देवीचो आशीर्वाद घेवन प्रचार सुरू केलो. अंमलबजावणी अधिकारी राजकीय मोहिमेचेर पक्षपात करता असो आरोप धारगळकरान केला. आमचे ध्येय हेच आमकां पेडण्यासून बेरोजगारी घालोवपाची आसा आनी लोकांक रोजगार दिवपाचो आसा. तशेंच सगळ्या लोकांक सगळ्या सुविधा पासून जे लोक वंचीत आसा तांकां सगळ्यो सुविधा मेळोवन दिवपाच्यो. प्रत्येक माणसाक घरांत रोजगार मेळपाचो इतकी आमची अपेक्षा आसा. आनी ह्याच खातीर आमी आयज फुडें सरले आम आदमी पार्टी हे खातीर काम करतली आनी सदांच जनतेक बरोबर रावतली आनी जनते वांगडा रावन काम करतली. आनी म्हाज्या वांगडा म्हाका विश्वास आसा. म्हाज्या वांगडा पेडणेकार म्हाजे खूब आसात अशे पेडण्यासून म्हाका फूल सपोर्ट आसा जे म्हाज्या वांगडा भायर सरतले आनी म्हाज्या वांगडा आपल्या वांगडा रावन म्हाज्या वांगडा रावन आपली कामां करून घेतले. कायदो हो फक्त तांकां लागना आमकां लागता. बाकीच्यो पार्टी आसा तेंच्या खातीर कायदे केल्लेले आसात. हे कायदे रुलींग पार्टी खातीर ना. हे म्हाका जाल्यार दिसून येता तें हांव तुमकां सांगूं शकता. कारण रुलींग पार्टी शिवाय हांगा कोणाची दादागिरी चलना. हांगा फक्त हेजी दादागिरी चल बाकीच्यांची दादागिरी चलोवंक गेली जाल्यार तेंच्या फाटल्यान नोटीस येतात तेंकां ऑब्जेक्शन येतात तेंच्या फाटल्यान कायदे लागतात तेंकां सेक्शनां लागतात तेंच्या फाटल्यान कंप्लेन येतात तेंच्या फाटल्यान खूब अश्यो गोश्टी आसात ज्यो दुसऱ्या पार्टींक आसात. हेर पक्षाच्या उमेदवारांनी उमेदवारी अर्ज भरले. फोंड्या काँग्रेसीचो उमेदवार राजेश वेर्णेकार आनी आपाचो प्रियोरचो उमेदवार नोनू नायक हाणेंय उमेदवारी अर्ज भरले. काँग्रेस पक्षाक पूर्ण विजयाची खात्री आसा. फक्त फोंड्यानूच न्ही जाल्यार गोंयभरान म्हाका दिसता 24-25 सीट जागा काँग्रेस निश्चित ह्या फावट जिखतले आनी येणारें सरकार हे काँग्रेस पक्षाचे गोंयान आसतलें. आज जेन्ना आमी घरोघरी भोंवता हांवें घरोघरी प्रचाराची पयली फेरी पूर्ण केल्ली आसा आनी तातूंतल्यान जेन्ना आमी लोकां कडल्यान प्रतिसाद मेळटा तेन्ना आमकां अशें दिसून येता की लोक अक्षरशा हे जे सरकार आशिल्लें 10 वर्सां BJPचें सरकार ते BJPचे सरकाराचेर नाराज आसा. TMCच्या वतीन थिवींग हांवें फॉर्म भरलेले आसा आनी आमकां डोर टू डोर भोंवतना लोकांचो बरो प्रतिसाद आसा आनी हे फावटी TMCचो सीट थिवीनसून
शुअर जिखून येतलो. तुम्ही आता लोकांच्या दारान वयता, लोकांचो प्रतिसाद कसो आसा? आमकां तेच सांगलें न्ही, लोकांचो प्रतिसाद बरो मेळटा आमकां. लोकांक कांय पडलेलें ना, लोकांक एक बरी व्यक्ती जायी आनी त्या आदाराचेर लोकांनी आमकां सांगलेलें आसा की हे फावटी एक बायल मनीस रावल्ल्या कारणान तुका आमी शुअर जिखून दितली. गोवा 365 खातीर पेडणेच्यान संदीप कामुलकर आनी फोंडेच्यान कृष्णा नायक. येरादारी मंत्री माविन गुदिन्होन ताचो आदलो कॅबिनेट वांगडी आनी सध्याचो काँग्रेसीचो फुडारी मायकल लोबोक हाडबडीत तासला. टॅक्सीवाल्यांची वाट लावपाक पुरायपणान मायकल जबाबदार असो आरोप माविनान केलो. काँग्रेसीचो आदलो आमदार रेजिनाल्ड लॉरेन्साक ह्या परिस्थितीचेर हाडपाक मायकल जबाबदार असो आरोप तांणी केला. कळंगूटचो आदलो सरपंच जोझेफ सिक्वेराचो भाजप प्रवेशा उपरांत माविन उलयतालो. 2012 जोझेफाक भाजपान यो म्हूण सुचोवपी तो काँग्रेसचो पयलो आमदार आशिल्लो. काँग्रेसीन आपली दादागिरी करपाक मायकलान प्रवेश केला. मंत्री आसतना तांणी आनीक कांयच काम करूंक ना असोय आरोप माविनान केलो. पळयात. मिटराचेर तो उलयता, केन्ना कॅबिनेटीन तेणें एकदां उलयल्लें, केन्ना एक विशय तेणें काडला. टॅक्सीवाल्यांचे पाड घालपी खरें हो मायकल. आतां ताका दिसता आपले बरोबर कोण टॅक्सीवाले ना इलेक्शना म्हणून तो वेगळे वेगळे इश्यू काडटा. टॅक्सीचो इश्यू तरी डिले जालो, तांकां तो सांगतालो, ते लिडरांनी म्हाका येवन सांगला 2 वर्सां आमकां लागली तुजे कडेन येवपाक ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर जावन, मायकल आमकां हाडायतालो म्हूण. तेणी स्वताचें सांगलां आनी आमी तेजे बरोबर केन्नाच आसपाना म्हूण. सो ही इज फिलींग द हीट. 4,000चो मिटर आमी 11,000 दिता. ताका खबर ना हांव मिनिस्टर, आय बिकेम मच लेटर मिनिस्टर फॉर ट्रान्सपोर्ट. दे 2 वर्सां पयलीं ऑलरेडी थ्रू अ टेंडर प्रोसेस, थ्रू अ ट्रान्सपेरंट प्रोसेस मिटर डिसायड केल्ले थ्रू अ टेंडर. हांवें डिसायड करूं ना, हांव ओन्ली इम्प्लिमेंट जावन सगळें डिसायड जातकच हांव मंत्री जालो, ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर. ताका खबर ना जाल्यार हांव ताका सांगता तो कचरो मिनिस्टर. कचरो आख्खे गोंयान सगळे कडेन आसा तो तेणें लिंप करपाक तेगे काम आसलें. एसेंब्लीन तेणें आश्वासन दिलें लोकांक. कितें आश्वासन दिलें? आपूण सगळो कचरो काडून गोंय नितळ करतलो म्हूण. पूण एकोडे कचरो काडपाक जावना. कचरो तेजे मदें घुसलो, तेजेर घुसलो, सगळ्यांचेर टिका करता. तेजें तोंड पळयल्यार अशें दिसता, अरे बाबा तुवें निर्णय घेयला पार्टी सोडून, तुका आतां दिसता आपण आसलो थिंगा बरो आसलो, आपले काय बरें आसलें, आपण फसलो, आपल्या फसयलो. काँग्रेसी वचून थिंगा पोडी बांदता आनी सगळे कंट्रोलान घेवपाक ट्राय करता. रेजिनाल्डा पार्टीचे एक दुसऱ्या पक्षान प्रवेश केल्लो, थिंगा भायर काडलो, सांगले तुका तिकेट आपण दिता म्हूण. दुसरे काँग्रेसवाले तांकां दिसलें अरे काल पयर येयला, सगळे आपल्या ताब्यान घेता, तेका बाबड्या सॅक्रिफायजल गोट केलो, तेका तो बाबडो बोकडो जालो. आमचो रेजिनाल्ड लॉरेन्स जो बेस्ट लेजिस्लेटर म्हूण एसेंब्लीन सांगिल्लें ते. बाबा तूं कचरो मिनिस्टर आसलो, आतां तूं एक्स कचरो मिनिस्टर, पूण कचरो तुजे कडेन उरलो तो मातशें साफ कर पयलो. तो साफ केल्यारूय तुगे मनूय साफ जातलें ना, तुका कचरोच दुसऱ्यांचो दिश्टी पडटलो. एक म्हणी आसा कोंकणीन, रानी फाटल्यान गोबर सगळ्यांचो आसता. हो सगळ्यांचो गोबर काडपाक लागला आनी लास्टा आपल्याय तोंडां लावपाक लागला. आनी ताका खबर ना कितले प्रमाणान हो गोबर आपल्या तोंडां लायत लावतलो तो. ताका खबर ना तेजो स्ताद हूंय पावला. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्याम च्यारी. आता घेऊ एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. राज्यांत वेंचणुकेचे वारे बरेंच गरम जाला. आदल्या दिसा गाराणें घेता जाल्यार दुसऱ्या दिसा भलतीच पानां परतता. मंगळारा शिरोडचो काँग्रेस फुडारी मुकेश नायक हाणें काँग्रेसीक राम केलो. काँग्रेसीन आपल्याक फटयलो विश्वासघात केल्ल्याचो आरोप ताणें केला. जाल्यार शिरोड्या तो अपक्ष म्हणून उबो रावतलो अशी घोशणा ताणें केला. आयकात. 8 महिने काँग्रेसीत वावर करून लेगीत आपल्याक तिकेट दिवंक ना आनी आडेचो 4 दिसाचो मनीस तुकाराम बोरकर हाका काँग्रेसीची उमेदवारी दिल्या. पार्टीक जे निश्ठावंत आसा तांकां तिकेटी दिता काय ताचो विश्वासघात करता असो प्रस्न काँग्रेसीचो मुळावो वांगडी आनी कार्यकर्तो मुकेश नायकान केला. ताणें गोंयकारांक काँग्रेस पार्टी पासून शिटूक रावपाची शिटकावणी लेगीत दिल्या. आयकात ताका. आमी तुजे फाटल्यान आसतले तेन्ना हांवें थारायलां जर म्हाजे लोक तर म्हाजे बरोबर आसात जाल्यार हांव नक्कीच इंडिपेंडंट मुखार वचपाचें आनी हें इलेक्शन कॉन्टेस्ट करपाचें. दुसरी गजाल, हांव प्रेस घेवचे पयलीं आतांच आजच हांव म्हाजें प्रायमरी जो हांव मेंबर आशिल्लो काँग्रेसीक तसोच हांव एग्जिक्युटीव मेंबर आशिल्लो हे काँग्रेस पार्टीक, तेजो हांव रिजायन जावन आयजच
हांवें रेजिग्नेशन लेटर हांगा पार्टी दिल्ली कडेन आसा आनी 20 तारीख तेणें डिक्लेअर केला तेजी 4-5 दीस पयलीं जो तुकाराम बोरकार हो कॅन्डिडेट इंडक्ट केल्लो आनी तेजी इंडक्शनाक म्हाजे फूल ब्लॉक मडगांव एटेंड जावन ताका इंडक्ट केला आनी ते दिसच्यान तेजी एंट्री जाल्ली आनी त्या अवघ्या 4-5 दिसा भितर त्या कॅन्डिडेट म्हणून तयार केला. आतां त्या 5 दिसांनी प्रत्येक जाण हे आतां येवन आमचे नॅशनल लिडर लोकल लिडर जे कितें सांगताले बाबा आमचे ऑब्जर्वर येवपा आसात सर्वे जावपा आसा ही सर्वे तेणी कितें केल्या 4 दिसां भितर ते म्हाका कांय खबर ना हे तांकां खबर आसा आनी हे कोण पळय आमचे लिडर ऑब्जर्वर जे कोण हांगसर कितें ऑब्जर्व करून गेल्यात तांकां खबर आसा. तेन्ना हांव सांगूंक सोदतां खरेंच तुमी काम करतात जे कितें तन मन धन अर्पण करून जे पार्टी खातीर काम करतात तांकां तुमी न्याय दितात काय तुमी तेंचेर इनजस्टीस करतात हें म्हाका कांय खबर ना. तेन्ना हांव काँग्रेस पार्टीक म्हाज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या लोकांक सांगूंक सोदतां ह्या काँग्रेस पार्टी पासून सावध रावात कित्याक हे जे कोण आमी लिडर म्हणून पळयतात हे लिडराचे लायकीचे न्ही. कित्याक ते कित्याक लायकीचे न्ही म्हणटा हांव ते तुमकां काम कर म्हणटात आनी त्या फाटल्यान तुमची कशी मारतात तें म्हाका खबर ना अशें दिसलें. आनी परत सुरवात केली आमी जोरान काम केलें. एक फूल कॉन्स्टिट्युएन्सी म्हाजी कंप्लीट केली हांवें. प्रत्येकाक दिसलें शिरोड्याक हें काँग्रेस वातावरण बरेंच मुखार गेलां. हे मुकेशान जें वातावरण तयार केल्लें प्रत्येकाक दिसूंक लागलें काँग्रेसचो कॅन्डिडेट हांगा जिखता आनी दिसतगीर प्रत्येक जाण जे लिडर म्हणून जे कोण आशिल्ले ते मुखार सरपाक तयार जाले. प्रत्येकाक दिसलें बाबा आपूण एक लिडर जावचो आपूण एक कॅन्डिडेट जावचो. पयलीं सुरवातेक हेंचे आमी प्रत्येकाच्या घरां वचून भायर बाबा रे तुमी येयात आमी ही काँग्रेस घट करया म्हणून सांगलें पूण कोणूच तयार जाले नात. आनी जेन्ना हे मुकेशान वारें करतगीर प्रत्येकाक दिसलें की आपुणूय कॅन्डिडेट जावचो आपुणूय एक लिडर जावचो. केन्ना जर दिसलें हे मुकेशान हे वारें करतगीर दिसलें हेजे पयलीं कोणाक कांय दिसोना. गोवा 365 खातीर शिरोडेच्यान कृष्णा नायक. वास्को पुलिसांनी 23 वर्सां पिरायेच्या आशिष पार्सेकार ह्या तरणाट्या कडल्यान 820 ग्राम गांजा जप्त केलो. हो गांजा पॉलिथीन पिशवेंत ताच्या गाडयेंत सापडलो जाचें मोल आंतरराष्ट्रीय मार्केटात 82,000 रुपयाचे इतकें आसा. सोमारा राती कडेन ताका वास्को धरलो. पुलिसांचो फुडलो तपास चालू आसा. वास्को एनडीपीएसान धाड घालून एकल्याक अटक. आरोप्या कडल्यान 820 ग्राम गांजा जप्त. गुवळ्या वखदांचें मोल 82,000 रुपया. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले. भारतात फाटल्या 24 वरांत 2.55 लाख नव्यो कोविड केशी नोंद जाल्या. कालच्या तुळेंत आयज 50,000 केशींनी उणाव दिसून येयला. दिसपट्टो राष्ट्रीय पॉझिटिव्हिटी रेट 15.52% मेरेन देंवला. गोंयांत 1,794 नव्यो केशी नोंद जावन पॉझिटिव्हिटी रेट 30%च्या लागसार आसा. पळयात. भारतांत कोविड-19ची प्रकरणां कमी जायत आसा पूण तज्ञांच्या मतानुसार कमी जाल्ल्यो चांचण्यो आनी लोकांच्यो घरा स्वताची चांचणी घेवप आनी ताचो अहवाल न दिवप हे देंवते संख्याचें कारण आसूं शकता. गेल्या कांय दिसां पासून मुंबय आनी दिल्ली सयत महानगरांत नवे कोविड-19 दुयेंती वेगान वाडत आसा. हाच्या परिणामाक लागून देशांत 2.55 लाख नव्यो कोविड प्रकरणां नोंद जाल्यात जी काल 3.6 लाख आसली. फाटल्या 24 वरांत भारतांत 2,55,874 नव्या कोविड केसींची नोंद जाली. कालच्या आंकड्या परस 50,190 केसींनी उणाव. फाटल्या 24 वरांत 614 मरणांची नोंद. दिसपट्टो पॉझिटिव्हिटी दर 15.52%. 162.92 कोटी लोकांनी वासीन घेतले. गोंयांत दिसपट्ट्या नव्या केसींचो आंकडो 5 दिसांत 3,000च्या सकयल देंवला. राज्यांत दिसपट्टो पॉझिटिव्हिटी रेट 32%चेर पावला. राज्यांत पूण आयज सकाळीं 8 जाणांक मरण आयलें. गोंयांत दिसपट्टे 7 ते 8 मरणांची नोंद जायत आसा. राज्यांत सक्रिय दुयेंती सुमार 18,000 अशी नोंद जाल्या. 1,794 नव्यो कोविड-19 केसी. दिसपट्टो पॉझिटिव्हिटी दर 32%. राज्यांत 8 दुयेंतीक मरण. 106 दुयेंतीक हॉस्पिटलांत भरती. 55 दुयेंतीक डिस्चार्ज. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. परतून घेऊ एक व्यावसायिक विसव.
उण्या तापमानात 2 ते 3 डिग्री सेल्सियसान उण्याव जावन फुडल्या कांय दीस गोंयांत हवामान थंड उरपाची शक्यताय आसा. जानेराच्या 25 तारखेसान फुडल्या 5 दीस हवामान सुकें उरपाचो अदमास. चडावत तापमान 29 डिग्री सेल्सियस जाल्यार उणें तापमान 19 डिग्री सेल्सियस उरपाचो हवामान खात्याचो अदमास. उणे तापमानात सामान्य तापमाना परस 1 डिग्री सेल्सियसान उणाव जावन 18.5 डिग्री सेल्सियस जाल्ल्यान काल राती शियाळे वारे अणभवपाक मेळ्ळे. चडावत तापमानात सामान्य परस 3 डिग्री सेल्सियसान उणाव जावन 28.8 डिग्री सेल्सियस जाल्ल्यान काल दनपाराय हवामानात ही शीतळटाय पळोवपाक मेळ्ळी. आयज फांतोडेर कांय वाठारांनी हलकोसो दव आनी धुकें पळोवपाक मेळ्ळे, जे आयजूय दिश्टी पडपाचो अदमास आसा. फुडल्या 24 वरांत राज्यात दिसभर मळबात कुपां दाटून येवपाची शक्यताय आसा. फुडल्या 24 वरांत उण्या तापमानात 2-3 डिग्री सेल्सियसान उणाव, उपरांत 2 डिग्री सेल्सियसान वाड. फुडले 5 दीस वातावरण सुकेंच. चडावत आनी उण्या तापमानात 29 ते 19 डिग्री सेल्सियस. आयज आनी फाल्यां मळबात कुपां दाटपाची शक्यताय. फाल्यां फांतोडेर हलकोसो दव आनी धुकें. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365च्या आजच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळात घेवया जतनाय दवरया, सोशल डिस्टन्स, वापरया मास्क आनी सांबाळया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.